दीस रात जनन मरण रसदल्ल्या रसनाक लगू जावचें तसले प्रकृतीचे एक नियम. सूख संतोष जैत मेळतना आमी संतोषताव. कश्ट सलवणी पिडा शिडा येतना आमी भियेताव आकांताव. पूण ताचेर जैत वेल्ल्या उपरांत पयलेच्याकी सडीत बळवंत आनी जाणारी जाताव मात्र न्हय, देवाचेर पेल्याचेर आनी स्वताचेर आमचो विस्वास सडटा. जेजू देवाचो पूत जावन आसलो तरी आपणे सुसल्या कश्टा वरवीं विधेयपण शिकलो आनी संपूर्णतेच्या शिखराक पावलो म्हणटा हेब्रेवांक बरयलें पत्र. मिस्तीक सांत कुर्साचो सांजो हांव म्हणटा, आत्म्या आनी देवा मदें जावच्या आत्मीक मिलनान आत्म्याची काळकी रात एक म्हत्वाचो भोव गरजेचो पावंडो. जंय मनीस आपल्या बाळपणाच्या अस्कतकायेतावन सुटोवन देवाच्या सारक्या थंय रुपांतर जाता. आमच्या जिणेंतली हर परीक्षा समर्पक रितीन फूड करूंक जाय हाची मजत तोच देव फावो करून दी म्हणून मागया. तशेंच प्रत्येक रितीन आज कार्मेलीत वर्दीच्या सर सांद्यां पासत देव आपोवणे पासत आमच्या मिसांवां पासत आनी आमकां आदार दिवच्या सर दानी पासत ह्या पवित्र बलिदाना वेळी मागया. आतां प्रवेश गिता सवें मिसाच्या बलिदानाक सुरवात मागया. उबी रावया. Kalsa munan yik san bawa tayi kutang sumblia sumya tuje suki tuje tampushi san burung paraklitan purga telia tuji dirwi tuwe amka wislam Istmunun hapulam Dewi ciwan buglam Bawarkan ikutlam Sambunan iksan bawa Tayi ikutan sumya tuje bukti Tuje tampushit sandurung paraklitan purga telia tuji dirwi. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या दिसा आमी नियाल करया. आमच्या जिणेंत परिक्षा सुकना. परिक्षा सुकतना आमकां दूख उरोना म्हणच्या एक ल्हानच्या तिमा वयर आमी नियाल करया. साबार फावटी आमकां दूख येतना आमचो भावार्थ दंडाडला. आमकां कश्ट येतना देवा वयर आमकां दुबाव आयला. नाना तरांनी आमी एका ल्हान संगतीतावन देवातावन आमी पयस गेल्या. ही सर्व संगती आमी उगडास करया आनी आमच्या जिणेंत जाल्ल्या सर पातकांची वळखून घेवया आनी ह्या मिसा वेळार भावार्थान आमी भाग घेवया. सांगाता म्हणोवया, हांव पातकी सपदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुणार उस्सारो सांगता. मना चिंतून थोडा उस्सारून वायटादन आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून खातीर सदांच संवकार मरी सगळ्या दुतान बघता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना.
सपदुदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आनी आमकां ससनाच्या जिविता पावो. Sumia kakuka, Sumia kakuka, Krista kakuka, Krista kakuka, Sumia kakuka, Sumia kakuka. प्रार्थूया. प्रेतीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. या जिवितांत ताची गोडसाण साकोंदा दोशी जावं आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली या संतोशाची संपूर्ण भरती सोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजूची क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. रायाच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. एलियाम आरण्यांतल्यान एका दिसाची वाट समकून गेलो. थंय तो एका रुखा पोंदा बसलो आनी मरणाक आशेलो. ताणें म्हळें, सरेस्परा हें पुरो, म्हजो जीव काड, कित्याक हांव म्हज्या पुर्वजां प्रास बरो न्ही. तो आड पडलो आनी त्या रुखा पोंदा न्हिदलो. पूण एका देवदूतान ताका आपडलो आनी ताका म्हळें, उठ आनी खा. ताणें आपणा भोंवती दिश्ट घाली आनी ताच्या माथ्या लागीं इंगलाचेर भाजलेली एक बाकरी आनी उदकाचें आयदान पळयलें. ताणें केलें आनी तो पियेलो आनी उपरांत परतून आड पडलो. पूण सरेस्परसो दूत दुसरे फावटी आयलो आनी ताणें ताका आपड म्हळें, उठ आनी खा, नांतर वाट तुका भोव लांब सतेली. तो उठलो, ताणें केलें आनी तो पियेलो. ह्या खाणाच्या गटायेन तो 40 दीस आनी 40 राती होरेबाक सरेस्पराच्या दोंगराक चलून गेलो. रात सरचे खातीर तो थंय एका भुयारांत भितर सरलो. तेदना सरेस्पराचें उतर ताका आयकोंक मेळ्ळें, एलियाम, तूं हांगा कित्याक आसाय? ताणें जाप दिली, हांव सरेस्परा दळबारांच्या देवा पासत उर्बेन भरलां. पूण इस्रायलितांनी तुजो सल्लो सांडला. तुज्यो वेदी मोडल्यात आनी तुज्या प्रवाद्यांक तलवारीन जिवशी मारल्यात. हांव एकलो मात उरलां आनी ते म्हजो जीव काडूंक सोदतात. सरेस्परान ताका म्हळें, भायर सर आनी सरेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. उपरांत सरेस्पर त्या वाटेन उतरून गेलो. सरेस्परा मुखल्यान एक व्हड बालिश्ट चड वारें मारलें. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयलें आनी कडपाचो चुरो केलो. पूण सरेस्पर जड वाऱ्यान नातलो. जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली. पूण सरेस्पर भुंयकांपीन नातलो. भुंयकांपी उपरांत उजो आयलो. पूण सरेस्पर उज्यान नातलो. उज्या उपरांत एक हाळू ल्हान आवाज आयकलो. हो आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो भुयारांत भितर सरचे कडेन रावलो. एका ताळ्यान ताका म्हळें, एलियाम, तूं हांगा कित्याक आसाय?
देवाचें उतार एम. देवाचें उदक तुझी काकूळ आमकां दाखय सर्वेस्परा. तुझी काकूळ आमकां दाखय सर्वेस्परा. या तुझ्या गावा सर्वेस्परा तुवें एकपोटी दया दाखयली. गुलाम जाल्ल्या जाकोबाच्या भुरग्यांक तुवें सोडून हाडली. तुजे पजेची गुणां तुवें बक्षिले. तिच्या सकट पातकाची कथा तुवें पुसून काडली. तुझी काकूळ आमकां दाखय सर्वेस्परा. देवा आमच्या तारुका नव्यान आमकां एकठांय कर. आमचें कितें वायट दिसलां तें दया कर विसर. तुझी काकूळ आमकां दाखय सर्वेस्परा. आनी दयेन आमची सोडवण कर. तुझी काकूळ आमकां दाखय सर्वेस्परा. तुझी काकूळ आमकां दाखय सर्वेस्परा. Hallelujah, 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 hallelujah. किती आनी किनी दोन विश घेता पळया वेळ लागी पावलो. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सामते वापरमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत जेजू आपल्या शिष्यां सांगता गेत्सेमनी नांवाच्या एक मोळ्याक येवन पावलो. थंय तांकां तो म्हणालो, तुमी हांगा बसा, हांव थंय पेल्यान वचोन मागणें करतां. आनी पेद्रोक आनी झेबेदेवाच्या दोग पुतांक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो. दुखेस्त आनी कंतिश्ट तो जालो आनी तांकां सांगूंक लागलो, म्हजें काळीज दुकान भरलां आनी हांव मरताशें म्हाका भोगता. तुमी हांगास रावा आनी म्हजे सांगाता जागरण करा. आनी तितके फुडें वचोन तो धरणेर सरपडलो आनी मागणें करूंक लागलो, म्हज्या बापा, साध्य जाल्यार म्हजे वयले हे संकश्ट पयस सरोन दीत. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्ही, बगार तुका जाय तशें जावं. देवाचें उतर है. जेजू क्रिस्ताते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज आमी नियाल कसो विशय जावन आसा, जिणेंत परिक्षा सुकना, सुकतना दूख उरोना. आवयच्या गर्भांत आवनूच परिक्षा आराम जाता. आवयच्या गर्भांत आवनूच परिक्षा आराम जाता. आखेर जावचे आमी भुंयच्या गर्भाक सेर वतनाच.
एक भुरगें एक 5वे तावन 6वे क्लासीक वचचे तर ताका परिक्षा आसा. एक दादलो आनी श्री एका बऱ्या कामाक सर्वजे मनच्या पयलें थंय एक परिक्षा आसा. खासदाराच्या जिणेंत पांय दवरया मनच्या पयलें एक परिक्षा आसा. आनी आमकां ह्या साकांक ह्या साकाची वर्द मेळच्या पयलें वा सेमिनारीक सर्वांच्या पयलेंच एक परिक्षा आसा. हर एका संगतींनी हर एका मेटांनी परिक्षा आसा. परिक्षा ना म्हणसो वेलगडी खंय ना. पूण परिक्षा सुरू जाल्ली खंयतान. परिक्षा आरंभ करूंक कारण तर कोण? आका उत्तर सोदिचे जाल्यार जवाब सोदिचे तर आमी पोरण्या सडल्याक पांय दवरिचे. आमी उत्पत्ती ग्रंथ थंय आमकां कोणें परिक्षा केल्ली म्हणून आमकां दिसून येता. देवान सगळो संवसार तर रचलो. देवान सूर्य आनी चंद्र रचतना देवाक बरें दिसलें म्हणून बायबलांत उल्लेख केला. उदकांत आसल्या मसलेक रचलें, भुंयर आसल्या मुणजातेक रचलें, वाऱ्यार आसच्या सुकण्यांक रचलें. त्या दारा देवाक हर एक संगती बरें दिसलें. 6व्या दिसा देवान मनशाक रचतना ताच्याच स्वरुपान देवान मनशाक रचतना ताका बरें दिसलें म्हणून बायबलांत उल्लेख करूंक ना. 6 दीस 5 दीस देवान रचतना हर एक संगती देवाक बरें दिसलें. 6व्या दिसा मनशाक रचल्या उपरांत देवाक बरें दिसलें म्हणून बायबलांत उल्लेख करूंक ना. देखून देव 7व्या दिसा विशेव घेतलो म्हणून उल्लेख केला. विशेव घेतलो म्हळ्यार देव मनशा वयर नियाळूंक लागलो. मुखार कितें जायत गे म्हणून देव मनशा वयर नियाळूंक लागलो. आनी उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 16 आनी 17 6व्या आनी 17व्या वलांत देव मनशाक भावार्थाची परिक्षा करता. देव मनशाक भावार्थाची परिक्षा करता. आनी त्या परिक्षांत देव म्हणटा तुमकां ह्या आनी असल्या हर एक झाडाची वा रुखाची फळां खावेत, पूण ती वायट आनी बऱ्या रुखाची फळां मात्र तुमकां खावंक जायना. तुमी केल्या त्या क्षण तुमी मरण पावशात म्हणून देवान तांकां एक परिक्षा केली. हर एक संगती देवान रचतना बरें जालां खंय तर तो एक रूख देवाक बरें करूंक जावना गी. हर एक संगती देवाक बरें करून रचतना तो एक रूख देवाक बरें करूंक जावना गी. देवाक करूंक साध्य जातलें, पूण देवान मनशा खातीर मनशाचो भावार्थाचे परिक्षा करच्या खातीर देवान मनशाक परिक्षा केली. हें जावन आसा त्या परिक्षांत मनीस सलवता. त्या परिक्षांत मनीस सलवता. देखून देवान सोरपाक शिरापो दिलो, पूण मनशाक देवान शिरापो दिवना. बदलाक मनशाक देवान कश्ट दिले. त्या सलवणेचे प्रतिफळ जावन तांणी कश्ट मनशांनी स्विकार केले. पयल्या परिक्षांत मनीस सलवलो. आतां परत देव बदलो ना. मालाकीच्या ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 6 देव म्हणटा हांव बदलचो सर्वेस्पर न्ही, हांव बदलचो सर्वेस्पर न्ही. बदलचो केवल मनीस मात्र. बदलचो केवल मनीस मात्र. परत तेंच वाक्य मुखार वचून येताना देव म्हणटा जाकोबाच्या भुरग्यानो म्हजे सरशी परता. म्हजे सरशी परता जाल्यार हांव तुमकां कांयच नाश करिना, पूण तुमी म्हजे सरशी परतनात तरी हांव तुमचे सगळें परतता. तुमी म्हजे सगळें परतनात तरी हांव तुमचे सगळें परतता. कित्याक हांवें तुमकां रचलां, हांव तुमकां नाश करिना म्हणून देव मालाकीच्या ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 6 म्हणटा. परत देवान मनशाची परिक्षा केली. दुसरे फावटी देवान मनशाची परिक्षा केली. ते जावन आसा देवान अब्राहमाची परिक्षा केली. अब्राहमाक 7 वर्सां उपरांत उतर प्रायर ताका भुरगें जालें. 7 वर्सां उपरांत उतर प्रायर ताका भुरगें जालें. म्हणजे एक सादारण 60-70 वर्सां ताका भुरगें जालें म्हूण सांगीत. आनी त्या भुरग्याचो तो मस्त मोग करतालो. त्या भुरग्याचो तो मस्त मोग करतालो. एक दीस ते उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 2 आनी 9 म्हणसर उल्लेख केला. अब्राहम 7 वर्सां उपरांत ताका भुरगें जाल्या उपरांत ताका देव
म्हणटा. तूं मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक मोरया गांवाक हांव तुका दाखयतां, थंय आपूण व्हर आनी त्या दोंगरार म्हाका ताची यज्ञ बली जाय, म्हाका ताची यज्ञ बली जाय म्हणून देव अब्राहमाक म्हणटा. ही परीक्षा करच्या पयलें अब्राहमाक मानसीक कश्ट, ताचो भावार्थाचे कश्ट वा ताचो भावार्थ आलोवंक लागलो कोण ना. देवाक सोडून आमी पयस धावया म्हणून ताका भोगलें जावं पुरो, तरी तो देवाच्या उतराक कालतो जालो आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे ताच्या पुताक काणगोन त्या दोंगराक सोडलो. केवळ कालीत त्या दोंगराक आत बी जावन वचोना, बदलाक लांकडां ताच्या पुताच्या खांद्यार दवरून तो त्या दोंगराक सोडलो. आनी ती एक बरें एक डायलॉग आसा बापोय आनी पुता मदें बरें एक डायलॉग आसा. पूत इसाक म्हणटा बापा म्हणतो ताच्या बापोयक आपयता. अब्राम म्हणटा कितें जालें तेन्ना इसाक ताचो पूत म्हणटा आमचे सांगे आपले सवें लांकूड आनी उजो आसा पूण बोली बेटोवंक शेळी खंय आसा. आमचे सांगे उजो आनी लांकूड आसा पूण यज्ञ बेटोवंक बोली खंय आसा, यज्ञ बेटोवंक शेळी खंय आसा म्हणून तो ताच्या बापोय अब्रामाडे विचारता. तेन्ना ताच्या बापोय कितलें कश्ट भोगोन जाय पुरो. ताचो पूत ताच्या मुखार मोरता म्हणटना एकलोच पूत ताच्या मुखार मोरता म्हणटना कितलें कश्ट ताका येवंक ना पुरो, कशें जावंक पुरो. एक मानसीक न्ही केवळ देवाक सोडून आमी खंय म्हणजे पयसल्या गांवाक धांव्या म्हणून भोगोवंक पुरो, तरी तो एक देवाचो मोग करनासलो, देवाच्या उतरांक मानवलो. त्या खातीर निमाणे ताच्या पुताक बळी भेटयताना देवान एक शेळी दिली. परीक्षा जावच्या पयलें साबार कश्ट आसात, कश्ट ना म्हणूंक ना. कित्याक म्हळ्यार एक कश्ट काडल्यार मात्र आमकां एक प्रतिफल आसा. देखून देवाच्या परिक्षांत मनीस गेंदवलो जिखलो म्हूण सांगेत. तिसरे फावटी देव परत मनशाचो मोग करचो रावयना. देखून लोक इजिप्त गांवांत आसतना देवान त्याच लोकांक फाटीं आपूण हाडले. देवानच त्या गुलामपणांत आशिल्ल्यांक देवान बऱ्या गांवाक आपोवन हाडल्या, बसयल्ल्या गांवाक देवान आपोवन हाडल्या. आनी देवान तांकां बसयल्ल्या गांवाक आपोवन हाडटना 40 वर्सां देवान तांकां अरण्यांत परीक्षा केल्या. 40 वर्सां देवान तांकां अरण्यांत परीक्षा केल्या. आनी अरण्यांत परीक्षा करतना तांकां भूक लागला. देवा ताणें पयस्यां भोगलां आनी थोड्यांक देवा वयर दुबाव आयला आनी थोड्यांक मानसीक कश्ट आयला आनी नाना तरांचे तांकां आत्मीक कश्ट आयला, तरी ते देवाच्या फाटल्यान आयले. 40 वर्सां जाल्या उपरांत देवान तांकां बसयल्ल्या गांवाक आपोवन व्हेलें. आनी त्या परिक्षांत बसयल्ल्या गांवांत देव तांकां परीक्षा करता. बसयल्ल्या गांवांत देव तांकां परीक्षा करता. द्वितीय नियम अध्याय 6 वाक्य 4-9 म्हणस देव म्हणटा हांव एकलोच तुमचो खरो देव, हांव एकलोच तुमचो खरो देव आनी म्हजो मोग तुमी करा, म्हजो मोग तुमी करा. तुमच्या काळजांतल्यान तुमच्या युक्तेंतल्यान हर एक संगतींतल्यान म्हजो तुमी मोग करा. आनी हांव तुमचो देव म्हणून तुमच्या भुरग्यांक शिकया. तुमी घरा आसतना, घरांतल्यान भायर वेतना, घरा न्हिदोवन आसतना वा विशव घेतना, घरांतल्यान उठतना तुमच्या भुरग्यांक तुमी शिकया म्हणून देव तांकां क्वेश्चन पेपर दिवंक सोडटा. देव तांकां एक क्वेश्चन पेपर दिवंक सोडटा. एकदम सर मनशाक गोत्तून आसतना देवान परीक्षा केली. आज मनशाक कळीत आसुनूच देव तांकां एक परीक्षा करता. आनी ती परीक्षा थोडो दीस मात्र इस्रायल लोकांक उडास आसता. थोडो दीस मात्र इस्रायल लोकांक उडास आसता. परत ते इस्रायल लोक बोंब्या पुजा करूंक सुरू केलें. तेच इस्रायल लोक बाल प्रवादीच्या फाटल्यान वचूंक सुरू केलें. तेच इस्रायल लोक देवातावन पयस वचूंक सुरू केलें. आतां त्या संदर्भार एलिया प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां दिसून येता. एलिया प्रवादीचे एक प्रसंग आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां दिसून येता. राहाच्या पयल्या ग्रंथांत ते उल्लेख केला आनी तो तांकां
त्या 400 बाल प्रवाद्यांक तो जिवेशी मारता. 400 बाल प्रवाद्यांक तो संवाद केल्या उपरांत तो गांव सवन धांवता. कित्याक जेजेबेल म्हणजे राणी ताका जिवेशी मारूंक प्रयत्न करता. ताका दादल्या मनशा वट गालाटा करूं येता आसले पूण त्या बायल मनशा वट ताका गालाटा करूंक जावना. त्या खातीर ताका एक मर्यादा दिवच्या खातीर म्हणी तो गांव सण धांवता. आनी गांव सण धांवल्या उपरांत तो म्हणटा, देवाडे म्हणटा, हांव तुजो काळजांत तावन मोग करनासता. हांव तुजो काळजांत तावन म्हणी मोग करना. सर्वस्पुरो देव आमचो देव, सगळ्या तुज्या काळजांत हांवें मोग केलो. तुवें सांगलें बरी, तुज्या काळजांत हांवें मोग केलो बरी, हांव तुजो मोग करनासत. तुवें विंसून काडली ती पोरसां, इस्रायल पोरसां, तुवें विंसून काडली ती इस्रायल पोरसां. तुजे संबंद मोडला, तुजो सल्लो तांणी मोडला. तुज्या प्रावाद्यांक तांणी तलवारींनी जिवेशी मारला. तुज्या प्रावाद्यांक तांणी तलवारींनी जिवेशी मारला. आनी हांव एकलो मात्र उरला. म्हजो जीव काडूंक ते तयार आसात म्हणून एलिया प्रवादी आयच्या पयल्या वचपांत देवाक ताणें उल्लेख केल्ले आमकां आज आयकूंक पडलें. कित्याक एलिया प्रवादीक देवान दिल्ली ती परिक्षा ताका उगडास आसा. देवान क्वेश्चन पेपर ताच्या हातान दिल्ले ताका उडास आसता. सगळ्या लोकांक दिल्ले देवा ताका उडास आसा. देखून तो देवाच्या मोगातान पयस वचून तो एकलोच उरला. ताणें सांगलें, हांव एकलोच उरला. म्हजो जीव काडूंक ते तयार आसात. म्हजो जीव काडूंक ते तयार आसात. कित्याक तो देवाच्या मोगार पडला. तो देवाच्या मोगार पडला. वय मोगाच्यान परिक्षणांतलो मनीस ना. देवान ताच्या एकल्याच पुताक परिक्षा केली. देवान ताच्या एकल्याच पुताक परिक्षा केली. जुवांचे शुभार्थ अध्याय 3 वाक्य 6 देव म्हणटा, शुभार्थ म्हणटा, देवान इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. पूण एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडल्या उपरांत देवान ताची परिक्षा केली. देवान ताची परिक्षा केली. आनी आयच्या शुभवार्थांत प्रत्येक जेजू म्हणटा, बापा, हें संकश्ट म्हजें वयर आसलें संकश्ट म्हजें तावन पयस सरोंक जाता गे. म्हजें तावन पयस वचों दी. पूण म्हजी खुशी न्ही तुजे खुशे प्रमाणे. पूण म्हजे खुशी न्ही तुजे खुशे प्रमाणे. तो म्हणटा, हांव मरता बरी जाता येता, मरचें बरी जाता येता. कित्याक तो त्या कश्टांनी भोगला. परिक्षेन त्या कश्टांनी भोगला. ती कश्ट ताका झडूंक जालें. पूण त्या परिक्षेंत जिखल्या उपरांत पुनर्जीवन जाल्या उपरांत ताचे कश्ट पयस गेले. एलिया प्रवादी त्या परिक्षेंत जिखल्या उपरांत देवान त्या कुडी आत्म्या समेस्त सर्गाक आपोवन व्हेलें. अब्राहम त्या परिक्षेंत पास जाल्या उपरांत जिखल्या उपरांत देवान ताका आशिर्वाद दिलो. देवान ताका आशिर्वाद दिलो आनी ताका ताच्या भुरग्यांक सांगता, ताच्या कुटुंबाक सांगता, संतोशान जिवनचें बरी केलें. आनी तसो येतेगी जेजू वा एलिया प्रवादी वा अब्राहम परिक्षेंत सुकले तर तांकांय कश्ट मुखारच आसता कोन्ना. कश्ट आनीक चड आनी चड जाता. देखून कश्ट येताना, परिक्षा जाताना आमी देवा वयर दुबाव रावचे न्ही. आमी देवातान पयस वचचें न्ही. देवाक दुर्सोवचें न्ही. बदलाक आमी देवा थंय कालतेपणी रावचें. देवाच्या उतरांचो आमी उगडास दवरचे. आनी त्या उतरा प्रमाणे चलतना देव आमकां परिक्षेतान पयस जाल्या उपरांत, परिक्षेतान एक आमी जिखल्या उपरांत देव आमकां आशिर्वादान भरता. होय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमकां ह्या आधुनीक संवसारांत साबार कश्ट आसात. साबार कश्ट आसात. कश्ट नातलो मनीस ना. कश्ट नातलो मनीस ना. तुमी सक्टांनी KFC चिकन केलां जावं पुरो खावना तर एटलिस्ट ताचे बोर्ड म्हणी तुमी ह्या मार्गा दाखयर म्हणी पळोवंक पुरो. KFC चिकन. ताचो फावंडर हर्मन कॉनोलियन म्हणून सकलो. ताचो फावंडर तो 6 वर्सां जावन आसतना, ताका 6 वर्सां जाताना ताचो बापूय देवाधीन जालो. ताचो बापूय देवाधीन जालो. आनी तो 7वी क्लासींत आसतना ताच्या आवयन सांगलें, पुता इस्कल सोड, आमकां तुज्या दुसऱ्या भुरग्यांक म्हणी हांगा तुवें रावचें पडटा, घरा रावचें. कित्याक ताच्या आवय कामाक वताली, घरा रांदप करूंक कोणी नासली. देखून ताच्या आवय म्हणटा, तूं एकलो मालकुडो पूत, घरा राव आनी तुका हांव रांदप करूंक शिकयता तें कर. कित्याक हांव कामांतल्यान फाटीं म्हाका म्हणी जेवयत आनी तुज्या उरल्या भावांक बरें जातलें. त्या खातीर ताच्या आवयच्या उतराक मानवलो आनी 7वी क्लास असो सोडटा आनी घरा रावता आनी काम करता, घरचें काम करता.
18 वर्सां जाताना ताका काजर जालें. 21 वर्सां जाताना 20 वर्सां जाताना तो एका भुरग्याचो बापूय जालो. अमेरिकांत एक रूल आसा 18 वर्सां जाताना आमची कामां आमी सोदूंक जाय. आमी दुसऱ्या वयर डिपेंड जावंक ना. आमी आमचीं कामां करूंक जाय. देखून तो काजर जाल्या उपरांत मस्त साबारपोटी सगळ्यांनी काम सोदून गेलो. रेल्वेचें काम केलें, इन्शुरन्साचें काम केलें, वा हॉटेलांत काम केलें, या मिलिटरी सर्वलो, वा नाना तराचें काम करून गेलो. सगळ्यांनी काम सोदून गेलो. 1 वर्स 2 वर्सां रावलो आनी सगळ्यांनी ताका पाटी धाडलें. आमकां नाका म्हणून ताका पाटी धाडलें. ताका 60 वर्सां जाताना 60 इयर्स जाताना ती अमेरिकांत रुली आसात ते रिटायरमेंट रुली. हांगा इंडियान ती आसा तशेंच थंय ते रिटायरमेंट रुली जाल्या उपरांत रिटायरमेंट जाल्या उपरांत तांणी दुसऱ्या सांगात वचून काम करूंक ना. बदला तांच्यान जाय जाल्यार काम करीत. आनी तांकां गव्हर्मेंट पेन्शन धाडटा, पयशे धाडटा. आनी त्या पयशांत जो कोणें काम करूं ना तांणी त्या पयशांत जियेत. ना तर तांकां दुसऱ्या कंपनींतल्यान पयशे येतात. आजच्या कंपनींतल्यान पयशे येवंक कांयच पयशे नात, खंय ताणें काम करूं ना. देखून गव्हर्मेंट ताका एक पयशे धाडटलो. आनी 60 वर्सां जाल्या उपरांत तो एक जीवघात करया म्हणून तो एका दोंगरा सोडटा. खंय म्हण एका जीवघात करया म्हणून तो मुखार सरता. पूण जीवघात करच्या पयले ताका बरें एक उडास येता. ताच्या आवयन शिकयलें तें रांदप ताका उडास येता. केवल रांदप मात न्ही, ताणें कुंकडां मास हाडून ते भाजून तांच्या घरच्यांक दिताना घरच्यांक जावन संतोश ताका उगडास येता. परत ताका पेन्शन आतां गव्हर्मेंटान धाडच्या पयशे जावन ते कुंकडां मास हाडटा आनी भाजून तो विकूंक सुरू करता. आनी तें इतलें फामाद जालें की सगळे लोक हर एक दीस सांजेर येवन ती लोक भरताले. ताचें तें बिजनेस चडीत आनी चडीत जावंक गेलें. एका टायमार तो भिकारी जावन आसलो, आतां ताचें बिजनेस चडीत आनी चडीत जावन गेलो. तो 80 वर्सां जाताना तो एकलो व्हडलो ग्रेस्त जालो. अमेरिकांत तो एक नावार्दीक ग्रेस्त मनीस जालो. आनी ताची कंपनी दुसऱ्या कंपनीच्यान कितले की मिलियन, आतां म्हणचे जाल्यार 15 मिलियन पयशे दिवन खाण गेल्ले जाले. हेरांनी ते दुसऱ्या कंपनीच्यांनी ती कंपनी हाची कंपनी KFC चिकन म्हणजे कंपनी तांणी खाण गेली. आनी तांणी ताका एक बसवणी दिली. खंय तर आमी आंगड घालता, थंय तर तुजी फोटो घालता. खंय तर आमी आंगड घालता, थंय तुजी आमी फोटो घालता म्हणून ताका एक बसवणी दिली. आनी तो तितलो ग्रेस्त मनीस जावन तो गेलो गे. आनी ताणें सगळ्यांक ताणें एक YouTube टॉक दिवंक सुरू केलें. हर एकल्याक ताणें YouTube टॉक दिवंक सुरू केलें. म्हणजे जिणेंत परिक्षा आसा. परिक्षा खंयच्या वेळार खंय कितें जाता म्हणून आमकां सांगूंक जायना. पूण त्या परिक्षेक आमी तयारी जावन आसा जे म्हणून ताणें हर एकल्यांक एक नावार्दीक ताणें एक टॉक म्हणजे उतरां दिवंक सुरू केलें. आनी तो 92 वर्सां जाताना देवा दिन जाताना 48 गांवांनी 48 कंट्री म्हणजे राष्ट्रांत ताची आंगड उक्तें आसली. म्हणजे तितल्या गांवांनी ताचें नांव फामाद जावन गेल्लें. मोगाच्यानो ताका परिक्षांत तो जिखलो 60 वर्सां जाताना. 60 वर्सां जाल्या उपरांत तो हार्नल्ड कॉलोनियल म्हणसो KFC फावंडर जिखलो. तर मोगाच्यानो आमची परिक्षा केदला सुरू जाताली. आमची परिक्षा केदला आराम जाताली म्हणून आमकां कळीत ना. पूण ती परिक्षा मुग्दोवच्या पयले नाना तरांचे कश्ट आसात. नाना तरांचे कश्ट आसात. ते जावं पुरो कुडीचे कश्ट, जावं पुरो आत्मीक कश्ट, ना तर दुसरे इतर कश्ट आसात. पूण त्या कश्टांत आमी देवातान पयस जावचें न्ही. बदलाक देवाचो जाय तितलो मोग आमी केल्यार मात्र देव आमकां आशिर्वाद दिता. देवान जेजून देवाच्या पुतान आनीक कुटुंब आसले तें जावन आसा इगर्ज माता. इगर्ज माता. आनी त्या इगर्ज मातांत आमी सर्व सांदे जावन आसा. आनी ह्या सांदेक देवानी एक परिक्षाचे क्वेश्चन पेपर आमकां दिला. तें जावन आसा म्हजो मोग केल्ले बरी, हांवें देवाचो मोग केल्ले बरी, तुमी म्हजो मोग करा आनी हेरांचो मोग करा. आनी तितलें मात्र न्ही. आनी देव परत आमकां क्वेश्चन पेपर दिलां, ऑलरेडी आमकां दिलां. आनी तें क्वेश्चन पेपराक आमकां ते क्वेश्चनाक आन्सर देवान ह्या सर्गतान ह्या सर्गाक आमी पॉयंट करतना तेंच क्वेश्चन परत आमकां जेजू विचारतलो. हांव भुकेल्लो तुवें म्हाका कितें दिलें? हांव ताणेलो तुवें म्हाका कितें दिलें? हांव बंद येता आसतना तुवें येवन म्हाका भेट केलें गी? हांव पिडेंत आसतना तुवें म्हाका भेट केलें गी? म्हणून देव आमी सर्गराजाक पॉयंट करतना त्याच क्वेश्चन आमकां विचारीत.
आनी त्या क्वेश्चनाक आमी जवाब दिजे तर ह्या संवसारांत भुकेल्ल्याक आमी खाण दिजे, ताणेल्ल्याक आमी उदक दिजे, बंद्यांत आशिल्ल्यांक आमी भेट करचे आनी पिडेशिड्यांत आशिल्ल्यांक आमी भेट करीचे. तेन्ना मात्र आमकां सर्गराजाक पळोवन करतना त्या क्वेश्चनाक बऱ्यान जवाब दिवेत. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हे आमी मिसार भाग घेतना आमी नियाळ करया, आमी नियाळ करया. म्हाका सर्गराजाक पळोवन करतना ह्या सवालांक बरी जवाब दियेत गी म्हणून आमी एक घडी नियाळ करया. Undukuwasu waindakasu tuja bukyani mukan betonsu gitu yar papam gimuganam kam jivite tukam sukan dukam gitu yar papam gimuganam kam सुखान दुःखान बापा तुझ्या पुतान आपणाक बली भेटून दिलो. कलवारीच्या उंबरार खुर्सार मोरो तयार जालो. मुक्ताने केलो मोगा साक्षालो, मोगा जीवीची येवजा उलो दिलो. मुक्ताने केलो मोगा साक्षालो, मोगा जीवीची येवजा उलो दिलो. उंडुकुवासो वाईंदातांसो तुझ्या भुरग्यांनी मुखान भेटूनसो गीत याळ बापा की मुखानम सुखान दुःखान. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमच्या बलिदान सपदवता द्या बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तणतलें बलिदान आपल्या मनांतल्यान मेवेत आनी जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता ते आमकां करीपणी मेळटले म्हूण ताणें उदक मोगन आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी म्हणून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो, तुमच्या येसुवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुव्या. वयशे आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासो फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवसण्याचें तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तशेंच आमकां आनीक देणे. आमच्या दिनवासण्याच्या प्रार्थनांत तुजी वडवी बिलकुल सोडना, तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजे कीर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नांव तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत सामारपूंची. त्याच बरी जेवण जातास ताणें काळस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी ह्यांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळस नव्याने सासणीक कराराचें हें रगत. पथकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वरवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavata so good, purgativia. Jesus melo, Jesus jivasa, Jesus novia. बाबा जेजूच्या मरणासानी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवण्याची काळस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे सोडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. फोनार जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हिदाय कर म्हूण आमी मागता. आंवकार मरिये दावाचे माये सांगाती, जुजे तिचो पोती भगेवन धर्मता आनी सौर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सेमे जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थन थीर घेवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समका येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सावस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बागान आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशांक आत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें, तुमकां शांती देवता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थांचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे सुवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप आमची काकूत कर. देवाची शिरे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी ती म्हजे रांदचे म्हाका पावना उतरस म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. भवन निबडिनो एक घडी आमचे दोळे आमी तांपया. निट्ट आमी बसया. आज नोवेनाचो निमाणो दीस. फाटल्या 9 दिसांनी आमी हांगासर दावोन आयल्या. विशेश जावन हें पवित्र येवकरिस्त भेटोवचे खातीर तातूंत देवाचें उतर वाचून नियाळचे खातीर त्या उपरांत क्रिस्ताक पवित्र येवकरिस्तान सेवचे खातीर आनी बाळोक जेजूचें नोवेन आदारचे खातीर कितलेशीं बेसांवां आमी जोडल्यान.
अपुर्बायेचे संदेश आमी आयकल्यात. एका रितीची दादोसकाय, समाधान, संतोष आमकां भोगला. ही सकट बेसांवां आमी देवाक अर्गां दिवया. तुमचे इतल्याक तुमी जोडलेल्या बेसांवाचो काळजांतावन उल्लेख करा. देवाक दिनवस दिया. सावकास दोळे उक्ते करा आनी मुखल्या मागण्याक तयार रावया. प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, तुज्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोरची म्हूण तुवें येवचिलें. ह्या तुज्या मोगाच्या येवजणे पासत हो दिनवासनेचो याज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशाक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचें नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाकानू आमकां पावय म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचें नांवे. सर्वस्व तुमचे सवय आसूं आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवा सोय वडुकार. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. भोवन आनी भयणीनो, 9 दिसां आदीं बाळूक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक आमी तयारी जावन हें नोवेन सुरू जातलें. आनी आज हो नोवेनाचो निमाणो दीस. जिणयेंत परिक्षा सुकना, जिखतना दूख उरना म्हणचो संदेश आमी नियाळ्ळो. आमी समजून घेता की जिवितांत परिक्षा आसा आनी परिक्षेंत थोडे फावटी आमी जीक जोडटा, थोडे फावटी आमी सांपून पडटा वा सोलवता. पूण ह्या सोलवणे वेळार आमी निराशी जायनासतना आमी तिरासाण सांबाळली जाल्यार, सोंसणीकाय सांबाळली जाल्यार, बरवसो सांडिनासतना उरल्या जाल्यार खंडीत जावन थंयसर संतोश आसा. ते सोलवणेंत जोडलेली दूख पयस वेता. ह्या दिशेन आमी मेटां काडलीं जाल्यार आमी जेजू भाशेन जाणवायेन प्रायेन वाडोवंक, पेल्याक आनी मानवल्लो जावन जियोंक साध्य आसा म्हणचो हो संदेश ह्या 11च्या दिसा आमी जोडटा. ह्या 9 दिसांनी मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, जेजू बरी वाडच्याक कसल्यो संगती आमकां पुरक आसात, आदराच्यो आसात म्हणून आमी नियाळ्ळें. आनी आज 11च्या दिसा सोलवणेंत निराशी जायनासतना बरवशान रावोंक हो नोवेनाचो विशय आमकां उलो दिता. ह्या विशयाचेर नियाळ दिवन हे मिसाचें बलिदान भेटयले जावन आसात मनदीक बाब किरण लोबो गांवांत ते बेळतंगडेचे आमचेच खर्मेलीत याजक प्रस्तुत गोंयांत मडगांव
म्हणच्या जाग्यार आसच्या कोवेंतांत ते तांची सेवा दिते आसात. मडगांवांत कार्मलाइट मॉनेस्ट्री म्हण आसा. हांगाचे बरीच थंयसरी लोक वैयक्तीक मागणे खातीर प्रत्येक जावन कुमसराचो सक्रामेंत जोडचे खातीर सकाळीं तावन सांज पर्यंत थंयसर लोक येता. मात्र न्ही तें एक ब्रदर्सांचें तरबेतीचें गरी वय. आज आमी सर्व खर्मिलीत भावां आनी भयणी पसोवतू तशेंच सर्व दानी पसोवतू हो दीस भेटयत हांव तुमच्या मागण्यांत आमचे पसोवतू मागोवंक प्रत्येक जावन देव आपुणी मेळचे खातीर मागोवंक तुमी विसरूंचे न्ही. आयच्या दिसा आमचे संगी आसून हे मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मनदीक बाब किरण तुमकां सर्व भक्तिकांचे नांवे आनी हांगासर आसच्या कर्मिलितांच्या नांवे देव बरें करूं म्हणटा. आमी सांगलें फाल्यांच्या आनी पोरवांच्या दिसा जायत्या स्वयंसेवकांची गरज आसा म्हूण आनी तुमचे मदल्या थोड्यांनी उदार मन दाखयलेलें आसा. देव बरें करूं म्हणटा हांव. आनी कोणाक ही सेवा दिवंक जाय तुमी तुमचीं नांवां थंयसर ऑफिसांत दाखल करचें भायर कावंटरार. आनी जे कोणी नांवां दिल्लीं आसात आनी कोणाक सेवा दिवंक जाय तुमी फाल्यां 9:30 फाल्यां 9:30 9:30 वरांक सकयल जेवणाच्या कावंटरार मेळचें. आनी थंयसर कसली जबाबदारी आसा त्या विशयीन आमी तुमकां माहिती दितले. हांव आज नवें असो निमाणो दीस म्हणटना फाटल्या दिसांनी जायतीं बेसांवां आमी जोडल्यान जायतो नियाळ आमी आयकला आनी हांगासर देवस्तुती मांडून हाडिल्ल्या रिती विशीं जावं दी वा जाल्ल्या अनुभवा विशीं जावं दी तुमी तुमची टेस्टिमनी दिवंक अवकाश आसा. पर एकलो म्हणलो फादर तुमी सोशल मिडियार घाल्ले टेस्टिमनीस आयकून म्हाकाय फेस्ताक येजे म्हाकाय नोवेनाक येजे म्हणून प्रेरण जोडलें म्हणालो. पळया एकल्याची साक्ष कशें आनी एकल्याक जेजू थंय येवंक एक प्रेरण जाता. हांवें बायबल काडून शर्माव सांगचें पूण ना पूण म्हाका जेजू हांव जोडलेल्या अनुभवा विशयींत 3-4 वाक्यांनी सांगलें जाल्यार तीच जावंक पावता वाट हेरांक जेजू थंय हाडच्याक. त्या देखून तुमची असली अभिप्राय असली चिंतना बोगना आमचे लागीं वांटून घेवंक अवकाश आसा. भायर कावंटरार आमचे मिडियाचे मनीस थंयसर तुमकां राखून आसात. फेस्ता बाबतींत तुमी जायत्यांनी तुमचें दान दिलां. आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. वोजी हाडून तुमी आमकां आदार दिला. जर खंयच्याय फेस्ताच्या एका खर्चा बाबतींत तुमकां स्पॉन्सर रावंक जाय जावं एका दिसाचें संपूर्ण जेवण लायटिंग्साचो खर्च पेंडलाचो खर्च कदेलांचो खर्च फुलांचो खर्च बँडाक स्पॉन्सर वा सावंडाक स्पॉन्सर जावन तुमकां रावंक जाय जाल्यार तुमी आमकां भेटयेत. जे कोणी 5,000च्या की चड दान दिलां तुमकां फेस्त दिसा आमी वाती वणटले. हांव परतून एक फावटी तुमकां फाल्यांच्या मिसा विशीं सांगता. सकाळींच्या 6 वरार कोंकणी मीस 7:30 वरार इंग्लीश मीस 9 वरार कोंकणी मीस आनी 10:30 वरार पिडेस्तां खातीर विशेश मीस आसा. ही सकड मिसां भायर उक्त्या मैदानार चलतली. दनपाराच्या 1 वरार कन्नड मीस पूण शेता भितर चलतले. सांजेच्या 6 वरार फेस्ताचें दाबाजीक मीस अदेक मनदेक ऑस्वर्ल्ड जोझफ लुवीस जयपूर दिसीचे निवृत्त गवळी बाब भेटयतले. तुमकां सुमेस्तांक ह्या फेस्ताच्या पयल्या दिसाच्या संभ्रमाक मोगाचो स्वागत. नवेना खातीर आतां दिंबी गेली. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगात रावंसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो इसावन जियेलो 6 तरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेनेरान शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतांच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशां तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. बाळो जेजू तुजेर भरवोस धरून आमी हांगासर आसा.
आमची सगळी मागणी ते सभान तुका भेटयता सोम्या जायत्यांनी तांची मागणी हांगासर भेटयल्यांत मागोवंक विनंती केल्या त्यो सगळ्यो गरजो तूं जाणाय सोम्या प्रत्येक जावन जायत्यांक आमी मागता म्हूण बसयला तांची मागणी तूं आयकून घे हांगासर साहित्य भक्तिकांनी येवन तांची कंत बेजाराय तांचे दूख तुजे लागीं उसारला सोम्या तूं आमचो बुजवणदार तांकां बुजवण दी जे समस्या ती सांपडल्यांत ताचे थावन सुटका मेळोवंक आदार दे प्रत्येक जावन सकट भुरग्यांक सो प्रत्येक ह्या दिसांनी जायतीं भुरगीं विविधीच्या पिडेन कश्टता सोम्या तुज्या बळवंतांत आनी तांकां समर्पिता बरी भलायकी फावो कर युवा जनांक बरो फुडार फावो कर जे कितें निराशा समस्या ते अनुभव करून आसात ताचे थावन भायर येवंक तूं तांकां आदार दे जायतीं जाणां बरो जिणी संगातीन मेळच्याक आशेवन आसात बरें काम मेळच्यारा कोण आसा सोम्या तांच्या आदाराक तूं पाव सगळ्या काजारी जोड्यांक आमी तुका समर्पिता प्रत्येक जावन जी काजारी जोडी एकामेका समजून जिवंक कश्ट म्हूण बगता तसल्या काजारी जोड्यांक सोम्या समजणेचे मोगाचे देणे फावो कर सगळीं आमची कुटुंबां तुका समर्पिता आमच्या कुटुंबांनी तुजें शांत समाधान रास करूं प्रत्येक जावन पिडेस्तांक बरी भलायकी फावो कर जेसू सगळ्यात आमची वैयक्तीक मागणी ह्या घडये तुका भेटयता सुम्या तूं आमकां आयकताय आमच्या आदारा पावताय आमकां सुटका दिता ह्याच पुरवशन आमी हांगासर आसा बळवंत आनी आमची सगळी मागणी तुका समर्पिता प्रत्येक जावन बाळो जेजू आज आमी सकळ दाणीचो उडास काडटना हांगासर ह्या पुणशेताक जायत्य दाणींनी उदार मनान दान दिलां आदार दिला सेवा भेटयल्या तांचो आमी मोगान उडास काडटा तांच्या उदारमणा द्वारे हांगासर साहित्य बरेंपण जालां ह्या सर दाणीच्या देण्या पासत बाळो जेजू तुका अर्गां दिता जायतीं जाणां तांच्या उतार प्रेयर आसा जावं पुरो खंयसर ती ह्या घडी आसा जाल्यार तुज्या पुंतळांत हांव तुज्या आशिर्वाद तांकां फावो जावं दी अंतरलेल्या सर उदाणीक ससाण विशय फावो कर सांगता आज आमी सकट खर्मेलितां पासत मागता आसतना ह्या पुंतळार सोम्या तुजें मिसांव जारी करूंक तुवें खर्मेलितां आपोवन दिल्ल्या खातीर आनी ह्या पुंतळांत हांव तुजी भक्त विस्तारूंक खर्मेलितांक हातेर जावन वापरल्या खातीर आमी तुका अर्गां दितना सर खर्मेलिती फ्रादींक तूं राखणे सांबाळ आमची सगळी मागणी बाळो जेजू तुका भेटयता तुजेर बरोबर वचून हे मागणे सांगता आमी भेटयता हे भाग्यवन जेजू बाळका तुजी सर पदवी अच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसाव उखललो आसता तुका पातयेन उलो मारतल्या सक्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ जाता तशी संवसारांत जावं नमान मरिये कृपेन भरलेले सुम तुजे संगता स्टेम भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जगोशें जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे आमचे सगळे जिवीत जेजू बाळका तुज्या बळवंतांत आनी समर्पिता आनी सांगता आमी मागता ये अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेसार काळजांचेर एक आकृतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सत्पूर्ण आमी मागता तुजे इतले बिरमोतीन बरयल्ले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकासूं दी आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे इल्ले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुसवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा आमेन बाळो जेजू तुवें फोव केल्ल्या सर उपकारांक आमी तुका अर्गां दिता
मुक्ततेक जावन हे वार्षिक फेस्त संभ्रम हे नवें आदारूंक तुवें आमकां फोव केल्ल्याक आनी आमचेर वतल्या सर्व आशिर्वादां खातीर दिन वाजताव आनी दिन वाजतांची प्रार्थना तुका भेटयता हे पो उदार पाळो जेसू तुजे मुखार आमी सरपडटाव तुवें आमकां दया केल्ल्या देवडा उपकारां खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजपांच्या इमाचे मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारोवन दी सर लोक तुज्या माळपणाक मान दिवन दी आनी तुजे कळनातली दैवेक मजत सोडून दी स्तुती आनी महिमा सावन तुका बळका जेसू आमेन. सोमी जेसू क्रिस्त तुमचे सोबे रवो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रवो आनी तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यान तो रवो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रवो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रवो आनी तुमकां आशिर्वाद दिव जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबे जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. घडी राखली म्हाका बाळकाची झूज मुचीन दुकास पुसली तुवें बाळकाची झूज घडी राखली म्हाका बाळकाची झूज मुचीन दुकास पुसली तुवें बाळकाची झूज वंदन जेसू बाळकाची झूज Erkani woglap tuka seda Jesu Wondan Jesu Balka Jesu Erkani woglap tuka seda Jesu Erik disa tu wisman Soloilo Erkani maka tuwe Barestilele Erik disa tu Soloilo Erkegere Makatuwe Barestilele Muso muso dar tu Balo Jesu Muso muso dar tu Balo Jesu Erkedi Rakli maka barka Jesu Muci dukas Musli tuwe barka Jesu मुखार पुत्रा सोवे हांव पार मोरया आशिर्वाद दिव आमकां मागे आमकां सचे करून देवर आमकां आमच्या दसऱ्यांतले बापाची पुताची आनी पवित्र बाळूक जेजूच्या भक्तिकानो तुमकां सुमेस्तांक प्रणाम. बाळूक जेजूची वार्षिक परब ह्याच जानेवारीच्या 14 आनी 15 वेर आमी समरमता. फेस्ताचो संदेश असो आसा जेजू मानवल्लो जालो जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. ह्या फेस्ताची सुरवात जानेवारीच्या 4 तारखेर वोजांच्या पुरशांवा सांगाता सुरू जाता. हो वोजांचो पुरशांव ब्रेस्तार दीस सांजेच्या 4:30 वरार बागेवंत कुर्साची फिरगस कोरडेल हांगा तावन सुरू जाता. पुरशांव पुनशेताक पावतच बावटो उबारन या फेस्ताक अधिकृत चालन आमी दितेल्या. त्या उपरांत 9 दिसांची नोवेना हांगसर चलतात. नोवेनाच्या दिसांनी 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार 7:30 वरार 9 वरार 10:30 वरार आनी 1 वरार ही सकड 5 मिसां कोंकणी भाशेंत आसतली. 10:30च्या मिसा उपरांत पवित्र एवकरिस्ताचें आराधन आसतलें. ह्या वेळार आमी तुमच्या सुमेस्ताच्या इराद्या पासत विशेष रितीन मागतले. 10:30 आनी 1 वराचें मीस जाल्ले उपरांत सकड भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था केल्या. सांजेर 4 वरार मल्याळम 5 वरार इंग्लीश आनी 6 वरार कोंकणी भाशेंत 7:30 वरार कन्नडा भाशेंत मिसाचें बलिदान आसा. सांजेचें 6 वरांचें मीस उक्त्या मैदानार आसतलें. फेस्ताचो पयलो दीस
जानेवारीची 14 तारीख आयतार. त्या दिसा मिसाची बलिदानां अशी आसात. सकाळींच्या 6 वरार कोंकणी भाशेन, 7:30 वरार इंग्लीश भाशेन, 9 वरार कोंकणी भाशेन, 10:30 वरार कोंकणी भाशेन आनी दोनपारां 1 वरार कन्नड भाशेंत मिसाचें बलिदान आसतलें. 10:30 वरांचें मिसाचें बलिदान सक्कड पिडेस्त भावा भयणी पासत भेटोवचें जावन आसा. त्या दिसाचें संभ्रमीक फेस्ताचें मीस सांजेर 6 वरार कोंकणी भाशेन आसतलें. अदीक मनदीक ऑस्वर्ड जोसेफ लुईस, निवृत्त गवळी बापू, जयपूर दिएसीस हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. फेस्ताचो दुसऱ्या दिसाचो दाबाजो जानेवारीच्या 15 तारखेर सोमारा दीस आमी संभ्रमतले. तो दीस रजेचो आनी मिसां अशीं आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार कोंकणी भाशेंत मिसाचीं बलिदानां आसात. ह्या दिसाचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान सकाळींच्या 10:30 वरार कोंकणी भाशेंत अदीक मनदीक दोतोर फ्रांसीस सेरावो, शिवमोग्गा दिएसीसचे गवळी बाप भेटयतले. हे मीस सक्कड भुरग्यां पासत विशेष रितीन भेटोवचें जावन आसा. उपरांत 1 वरार मलयाळम भाशेंत मिसाचें बलिदान आसतलें. ह्या फेस्ताच्या दोनूय दिसा दोनपरांच्या वेळार भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. ह्या 12 दिसांचो दाबाजो संजेच्या 6 वरांच्या मिसा सांगाता आखेर जाता. मीस जातच युकरिस्तीक पुरशां वाचतलो आनी उपरांत आमी बावटो देवोवन बाळका जेजून आमचेर वतल्या सर्व आशिर्वादां खातीर दिनवसतल्या आनी ह्या वर्साचो दाबाजो चलोवंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर ताका आमी अर्गां दितल्या. ह्या परबे सांगाता जानेवारीच्या 11 तारखेर आनी 12 तारखेर सकाळींच्या 8:30 तावन दोनपराच्या 1 वरा पर्यंत रक्तदान शिबीर आसतलें. रगत दान दिवन हेरांचो जीव वाचोवचें एक वर्तें काम करूंक हांगसर अवकाश आसा. नोवेनाच्या दिसांनी तुमकां हांगसर येवन बाळूक जेजूची आशिर्वादां जोडूंक आमी आपोवणें दिता. सुटावें कुमसार जावंक तुमकां हांगसर अवकाश आसा. तुमी येयात, हेरांकी आपोवनडा, बाळूक जेजूची वर्तें बेसांवां आमी सक्कड जोडया आनी आमचें जिवीत नंदन करया. देव बरें करूं. मोगाचें नांव बाळू जेजूच्या फेस्ताचो विशय सांगको आयतो जाला. अंक्याचो विशय जेजू मानवलो जालो, जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. नामान बाळू जेजू पत्र 15 वर्सां बरोवन 16व्या वर्साक पयण सुरू करता. वाचपी आनी वर्गणीदार जावन तुमचो पाठिंबो आमकां लाभला. तुमकां दिनवास. कार्मेल गुड्याक येता आसतना पत्राची वर्गणी नवीकृत करूंक उडास दवरा. हर एक कुटुंबाक एक बाळूक जेजू पावनी म्हणली आमची आशा. तुमकां समेस्तांक नव्या वर्साचे शुभाशय. नव्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी आतां मोकळीक जाल्या. हर दिसाची वाचपां, कीर्तनां, वांजेल, प्रेरणदायक आनी सकाळीक नियाळ, सांताची जिणी आनी त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही 20 पानां, चालती मागणी आनी हर नोवेना हातून आटापता. सदांच्या सुवात्यांनी ही प्रती मेळटा. आजच तुजी प्रती घे आनी नव्या वर्साक देवाच्या उतराचो वेळ मेट काड.